सी बजेट खंयच्याय गव्हर्मेंटान कितलोय केलो म्हणून तसो तो यूज करूंक जायना बिकॉज देर आर द मॅटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, द मॅटर इज बिफोर द ऑथॉरिटी, ट्रिब्युनल हा, सुप्रीम कोर्ट हा, आनी इवन गोवा गव्हर्मेंट पासून बजेट केलो जाल्यार तो यूज करूंक जायना बिकॉज मॅटर इज सब जुडिस. तर तेका स्टॉप केल्लें आहा तें काम. आनी मदें हो इश्यू जो आहा हो गोवा गव्हर्मेंट आनी आमी सगळे जाण मेळोन फायट करपाक जाय बिकॉज इट इज फायनली ड्रिंकींग वॉटर फॉर गोवा. एंटायर नॉर्थ गोवा जे आहा हे डिपेंड करता ह्या उदकाचेर आनी स्पेशली आमचो तालुका बार्देज आसूं ऑर सत्तरी आसूं, दे आर डिपेंडींग ऑन दीस वॉटर. तिलारेनसून आमकां येता ते सेपरेटूच आहा, पूण हें मदयेचें उदक जें आहा हें आमकां इम्पॉर्टंट आहा. आनी म्हाका दिसता ही फायट वील कंटिन्यू आनी वी वील वीन दीस फायट, वी वील वीन द बॅटल म्हणटा पळय तशें. आनी आमी बाजू मांडलेली आहा आमची आनी फुडें वचोन आमी मांडपाक जाय. देर इज नो वे वी कॅन बाव डावन, बँड डावन, कोणा खातीर प्लीज करप आनी कोणा खातीर आमी मातशें स्लो रावप तशें जावपाक जायना बिकॉज इट इज नॉट अबावट वन पर्सन. हिंगा ही जी फायट आहा ती इज नॉट अबावट वन पर्सन, इट इज अबावट एंटायर गोवा, द पीपल ऑफ गोवा. ना ना तें तुका कितें दाखयता की आमी इतलो बजेट तयार केल्लो आहा. कर्नाटका इज सेयींग वी हॅव बजेटेड दीस मनी इन द न्यू बजेट फॉर दीस वर्क. तशें जायना न्ही तें. फाल्यां आमचो गव्हर्मेंट आतां आमचो बजेट मांडपाचो आहा तितून आमी जर तर दाखयले तशें मोडूंक जायना न्हू ते पयशे. इट इज जस्ट फॉर शो. यू कॅनॉट जस्ट डू इट फॉर शो. वी हॅव टू हॅव अ सोल्युशन टू दीस प्रॉब्लम. आनी सोल्युशन कितें दॅट दे कॅनॉट पूट अ बंदारा ऑन द रिवर मादय. म्हणजे थिंगासो बंदारा जो आहा तो घालूंक मेळचो ना तांकां. डायवर्जन ऑफ वॉटर करूंक मेळचें ना. तांकां कितें सांगलेलें पंप एंड टेक वॉटर, ड्रिंकींग वॉटर तांकां सांगलेलें पंप एंड टेक. तुका जे न्हंयेन पंप करून कितले व्हराक मेळटा तितले व्हरा, पूण पंप एंड टेक एंड डायवर्जन एंड बंदारा आर टू डिफरंट थिंग्स. सो तेंच्यांनी सगळें इलिगली काम केल्लें आहा. तें इलिगल काम जें आहा तें पयलें मोडपाक जाय, बंद करपाक जाय. आनी जो डायवर्जन जो आहा तो बंद करपाक जाय. आनी तांकां ड्रिंकींग वॉटरा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. आमचो गोवा गव्हर्मेंट अपोज करतलो. ओपोज करता, चालू आहा, ओपोज चालू आहा. आनी वी शूड नॉट बाव डावन ऑर बँड डावन टू एनी सच स्ट्रॅटेजी जे ते करता तितून आमी उगी रावंक पारना. वी हॅव टू कावंटर अँड वीन द मॅटर इन द कोर्ट्स. मायकल बाब खंय ना खंय पॉलिटिसायज जाता ते अशें दिसता तुका? अशें आदी जाल्ले पॉलिटिसायज आमी पळयल्ले आहा. आमी क्रिटिसायजूय केल्ले आहा ओपनली. जे कोणें लेटरां दिलीं, जे कोणें कितें म्हटलें, जे कोणें सांगलें की आमकां ऑब्जेक्शन ना आमी लेटर दिता, दॅट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्शन्स वीच वर बींग हेल्ड ओवर देर. बट ह्या फुडें तरी आमी असली लेटरां असले आमी खंयचेच हेका बँड डावन जावपाक पारना, मान बागोवंक पारना बिफोर कर्नाटका ऑर बिफोर anybody, because the court should know that we are very serious on this issue of Maday. कोर्टान आसा ते आसात, बट वॉट वील बी द रोल ऑफ सेंट्रल